those days were a bit different to write news and send it across to the newspaper in Panjim. So we used to catch hold of, used to write in our hands, and typing sometimes was not possible. So catch hold of the bus driver, mostly Kadamba, and give him 10 rupees, and somebody would pick up from here. And photograph also was like it only. They were paid, I think, 30 rupees or something, if it was a good photograph. So that's how it was, but passion was there to write. So I would congratulate all of you all. This is not an easy profession to be in. This is a thankless profession to write something against or write something in favor also. I mean, news has to be as it is. And today your challenges have increased. Today news is at a click of a button. With the advent of mass media, social media, at a click of a button the news spreads like wildfire. I remember those days, if there was a change in government or some major incident, there would be a special supplement would be published, and that you would get it in Madgaon in the evening. But today, within a second you get it, the news is just spread like that. Now talking about Bal Gangadhar Tilak, although officially is not known as the father of Indian journalism, he did a lot for the sake of journalism and for journalists. He was quite आदर्श असो आमचो journalist, journalism हातून काम करपी. He was imprisoned for sedition, and today also it is a very sad story that journalists are still picked up on that particular colonial section of sedition. That was when he wrote in favor of the revolutionaries who ignited a bomb. And in that 2 ladies were killed at I think Muzaffarpur or somewhere that side. And 6 years he was imprisoned. He was imprisoned. Now that was the courage. Bal Gangadhar Tilak was not only a person who was involved deeply in India's freedom movement. He was a scholar. He was a great patriot and above all a great journalist. And we have to learn a lot from him, and we have been all learning from him. Now, dear friends, Mamre sir has already said that you all are into a dilemma sometimes because of various issues when you write a story. But please ensure that you write both sides. If you are trying to add somebody's head, please take his view, and then it's up to you what to write. Because then the public who reads the news will get a very informed, he can make an informed opinion and informed decision about this particular news. So that is what I feel. Not that every time it is possible, sometimes because of lack of time, sometimes you just send and there's a competition. But I would say that in spite of the advent of this mass media, print media will always be there, always survive, always be there. People still have this in their mind that the print, when it comes to the print media, is a news which is actually actual news, proper news. So that is at least in our local areas. So my humble request is, please keep the flag flying of a free press in this country. It's up to you. You may face a lot of difficulties in the bargain in your journey towards your journalistic life, but always keep it high. People have high respect and people have high expectations from all the journalists. And besides all the difficulties that you have faced, you all have still been there. I can see so many faces who are there for more than 30 years, if I remember. So I am sure in the days to come, you will live up to the expectation of this state of Goa and this great country. And with this, I would like to thank you, and thank you once again for inviting me. I was really feeling at home being in the midst of all of you, and thank you once again. Thank you. ती बातमी आयली की ताजे संबंधित डिपार्टमेंट खुलासो करतले आणि इन्फॉर्मेशन डिपार्टमेंट तो खुलासो त्या पेपरान त्या बातमेचे बद्दल स्पष्टीकरण दिताले आणि लोकांक फॅक्ट कळटालो की तो खोटो खरो आसूं पूण ते स्पष्टीकरण येताले. आज कितल्योश्योच बातम्यो छापून येतात, वायट बरे सगळे येतात, पूण ताजेर खुलासो करपाक सध्या तरी कोण म्हाका म्हणजे सध्या तरी ती पद्दत बंद जाल्या अशें दिसता. पयलो म्हायती संचालकाच्या नांवान खुलासे येताले. म्हायती संचालक
त्या डिपार्टमेंटाकडे संपर्क साधून माहिती मिळवून ती पेपरान धाडटालो, खुलाशे येताले. आता ती पद्दत बंद जाल्या. सेन्सिटिव्हिटी कितले उरल्या आणि सरकार कितके ताची दखल घेता हो आमचा एक प्रश्न. आम्ही म्हणटा सरकारान प्रायोरिटी ठरवची, विकास कामाबद्दल प्रायोरिटी ठरवची अशें आमी खुबदां बरयतात. विकास कामाचे कितें पयलें करचें कितें मागीर करचें हें सरकारान एकदां ठरवचें. आमकां उत्सव इव्हेंट्स खूब जातात आमचे कडेन, पूण लोकांचे जे बेसीक प्रश्न आहा ते आमी कितले मांडटा, कितके ताजेर भर दिता हे आमकां पत्रकार म्हणून विचार करचो पडटलो. कित्याक हांव थोडें ल्हानशें उदाहरण दिता. आमी गेल्या 6 म्हयन्यांत सगळ्या वर्तमानपत्रांनी मंत्रिमंडळांतले बदल, रिशफल हे हाचे 6 म्हयने आमी थंय बातम्यो दिवन आमची पानां भरली आनी वेगवेगळे सनसनाटी बातम्यो दिल्यो. हो येतलो तो येतलो, लोकांक कांय भितर फरक पडना. लोकांचे प्रश्न मूळ आहात ते तशेंच उरल्यात. तेन्ना म्हाका दिसता आमी सरकारान प्रायोरिटी ठरवची अशें म्हणटा कामाची, विकास कामाची. आता एक सरकाराची प्रायोरिटी हांव एक उदाहरण ल्हानशें दिता तुमकां. आमच्या सांताक्रूज हातूंत एक ग्रामपंचायत आहा, ती 100 वर्सां जुन्या बिल्डिंगेन आसा. ती वयर पंचायत आहा, सकयल मार्केट आहा, फिश मार्केट आनी भाजी मार्केट. आनी हे 100 वर्सां त्याच परिस्थिती तशीच आहा. ते डागडुजी करतात चलता. ते नवीन बिल्डिंग बांदची जागा एक्वायर केली ताका 15 वर्सां जाल्यात. ते काम हातान घेनासतना आमचे कडेन आतां थंय हायवे तो 4 खांबे म्हणटा थंयसर एक नवो फुटपाथ जाता. एके सायडीन ऑलरेडी फुटपाथ आसा, ताची वाट लागली आसा, तण आयला, ताजेर कितें जाता साफ सफाई ना. आनी ते तशेंच दवरून दुसऱ्या कडेन फुटपाथ बांदला. तो फुटपाथ असो बांदला की तो एक्झॅक्ट कितें तें कळना. ताका खांबे काडल्यात सायडीन, चिऱ्याची भिंती काडल्यात. फुटपाथ कसलो हे कसलें ब्युटिफिकेशन हें म्हाका कळना. आमची पंचायताक प्रायोरिटी दिवपाची काय ह्या फुटपाथाक प्रायोरिटी दिवपाची हे सरकाराक ठरना, पंचायतीक ठरना आनी ती तशी वाट लागता. गोंय श्रमिक पत्रकार संघटना गुज आणि आमची कार्यकारिणी समिती हांचे वतीन तुमचे सगळ्यांचे स्वागत करता. वेदीर बशिल्ले आमचे मानेस्त आयच्या सुवाळ्याचे मुखेल सोयरे डॉक्टर लेविन्सन मार्टिन्स, जे कमिशनर जावन आसा लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट गव्हर्नमेंट ऑफ गोवा हे खात्याचे. तशेंच आमचे आयज कीनोट स्पीकर ज्येष्ठ पत्रकार आणि गोवा दूत या दिसाळ्याचे आदले संपादक गंगाराम मामरे सर तुमकांय वेलकम. तशेंच आमचे वेदीर बसले आमचे गुजाचे खजिनदार अमरीश परब तुमकांय येवकार. तशेंच सगळे आमचे गुजाचे सदस्य, मेंबर्स, नॉन मेंबर्स, तुमकां सगळ्यांक येवकार. तुमी वेळान वेळ जाणा सगळ्यांक ताकतीक आहा. असेंब्ली सेशन चालू आसा, सगळ्यांक आमकां वेळार पावपाक जाय. तेका लागून मातसो कार्यक्रम बेगीन आमी ऑर्गनायज केला आनी तुमकां सगळ्यांक खरेंच काळजांतल्यान धन्यवाद म्हणटा. पयलींच धन्यवाद म्हणटा की तुमी वेळान वेळ काडून आमकां पार्टिसिपेट जाले आहेत ह्या कार्यक्रमात. इश्टानो, लोकमान्य बाळ गंगाधर टिळक हांची आमी आयज 105वी पुण्यतिथी ऑब्जर्व करता. त्या निमतान त्यांची आमी याद करता. चड कांय उलयना टिळका बद्दल. हांव खूब ल्हान टिळका बद्दल उलोवपाक, तशें आमी सगळेच ल्हान, कित्याक तांचें कार्य तितलें मोठें आसा. सर आमचे कीनोट स्पीकर ताजेर उजवाड घालतले डेफिनेटली. पूण जेन्ना टिळक म्हणटा तेन्ना आमकां 2 गजाली याद जाता. एक म्हणजे ब्रिटीश कॉलोनियल सरकारान तांकां एक ख्याती दिल्ली. ती ख्याती कोणाक याद आसा? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट. म्हणजे तेणें एक मूळ घालून दिलें आमकां. म्हणजे जें आमकां आतां स्वतंत्र आमी आतां भोगतात तेजे इनिशियल जे कितें काम केलें तातूंत भितर लोकमान्य टिळकांची ठळक अशी भुमिका आसली. दुसरी ठळक, जेन्ना टिळक म्हणटा तेन्ना एज अ पत्रकार, जेन्ना आमी जर्नलिस्ट म्हणटा तेन्ना आमकां तांचें आनी एक मोठें काम आमकां याद जाता. तें म्हणजे तांच्यांनी सातवणी दोन सुरवात केली, एक केसरी आनी दुसरें मराठा. आनी जेन्ना केसरी आनी मराठाचेर आमी स्मरण करता, केसरी अजुनूय आज टील डेट ते चालू आसा, पण तांचे टिळकांचे पत्रकाराची एक खासियत आसली की कित्याक लागून ताणें सुरवात केली.
ह्या सातवड्यांची सुरुवात कित्याक लागून केली केसरी आणि मराठा एकूच उद्देश आसलो की प्रत्येक भारतीय नागरिकाच्या मनात एक देशभक्तीची भावना जागृत करपाचें काम केसरीन केलें आणि एकूच उद्देश आसलो की जे गव्हर्नन्स ब्रिटीश करताले ते गव्हर्नन्स वाय नॉट इंडियन्स कॅन डू इट. सो येस ग्रॅज्युअली ताणें इल्ले 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 यू नो ते बीज प्रत्येक भारतीयाच्या मनात घालपाचें काम केलें आणि ऑफकोर्स इमिजिएट रिजल्ट मेळोंक ना पण रिजल्ट हो डेफिनेट आसलो आणि डेफिनेटली आमकां तो रिजल्ट मेळ्ळो आणि ताची फळां आमी आयज पळयता सगळे. पूण पत्रकारिता जेन्ना म्हणटा तेन्ना 100 वर्सां पयलीं जी परिस्थिती आसली आनी जी परिस्थिती आयज आसा तितून जमीन आसमानाचो फरक आसा. म्हाका दिसता आमी सगळेच एक्सेप्ट करतले डेफिनेटली पत्रकार करतले पूण ब्युरोक्रेसी म्हाका दिसता सर हॅज बीन अ जर्नलिस्ट ऑल्सो इन द इनिशियल स्टेजीस ऑफ हिज करियर आणि एज अ ब्युरोक्रेट ऑल्सो आय थिंक I am quite sure that even he will agree with us that situation has definitely changed for all of us as a bureaucrats, as a journalist, as a citizens. पण फक्त दोनच मुद्दे सांगपाक जाय जेन्ना पत्रकारिता म्हणटा आमी त्या वेळारूय आशिल्ली पॉझिटिव्हिटी आणि नेगेटिव्हिटी. टिळकाच्या टायमारूय हे दोन ठळक मुद्दे असले आणि ते ठळक मुद्दे आयजूय तितलेच रेलेवंट आसा. फक्त तेन्ना पॉझिटिव्हिटी मातशी चड आसली आणि नेगेटिव्हिटी मातशी परडे अशें आसलें. आतां ते खंय तरी अशें जालें आनी आतां अशें जालां बिकॉज तुमी जर एक सोशल मिडियार एक नजर मारी हांव म्हाजेच सांगता एज अ फोटो जर्नलिस्ट ओके जेन्ना हांव केन्ना एक पॉझिटिव्ह फोटो काडटा तेका रिस्पॉन्स खूब कमी मेळटा. पण जेन्ना तूं नेगेटिव्ह कितें तरी एक प्रोजेक्ट करता मे बी बेड रोड पॉट होल रोड तेका इतलो प्रतिसाद मेळटा. सो बाय एंड लार्ज म्हाका दिसता नेगेटिव्हिटी सेल्स मोर देन पॉझिटिव्हिटी आयच्या काळात. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.